गाडी कुठे आहे? अरे ड्रॉइंग रामार गाणं अडाई तुम्ही लो हसी बोले का लाने भी घेऊन येऊ नका रे. रोड ब्लॉक, हायवे ब्लॉक, माझे इश्यू. यासाठी काढून पुढे गेला चढायला आल्या चोटलेली. एक गाडी पुढे येतात मागे ते कोण अडवलं. हायवे ब्लॉक करा. हायवे ब्लॉक किती एग्रीकल्चर आता उदक ना मातयेच्या वेळेला एग्रीकल्चर करले आता सगळं धावून येले पहिला विचारा मरे तर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटानी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटानी हो एक प्रोटेस्ट म्हादयचे डायव्हर्जनाची इसी दिल्या ताजे खातीर केल्ले आमी तांकां सपोर्ट केला दुसऱ्या पक्षांनी सपोर्ट केल्ले आहा सगळ्या पक्षाचे लोक हांगा आहा एनजीओनी केला
सगळ्यांनी केला. जे सगळे कोण आहात ते गोंयकार आणि बरे खडेगांत गोंयकार आणि म्हादय आज समाज गोंयचो समाज वळखता. आमी रस्त्यार इतल्या खातीर आयल्या कित्याक एक अवेरनेस क्रिएट करपाक की हे जे कितें दिस इज अ सेल आउट ऑफ गोवा आनी ताजें कितें जावंक शकता तें सांगपाक आयिल्ले आहा. हाजे खातीर थोड्या लोकांक त्रासूय जालो आसतलो. आमी हडताल केला ताजे खातीर. आमी लोकां कडेन माफी मागताय. एम्ब्युलन्स आहा त्यो आमी सोडिल्ल्यो आहा. उरिल्ल्या गोंयकारांक देर इज नो गेन विदाउट पेन. थोडी पेन मातशी आसचीच पडटली. म्हादय खातीर बेंगलोर 2-2 दीस लासले. आमी गोंयकार जर हें करना जाल्यार आमच्या गोंयकाराचेर माथ्याचेर चलून लोक वतले फाल्यां फुडाराचे पिळे खातीर. Then we have to take the first step to unite to fight against this diversion, which is going to finish Goa for posterity, and that is why we have come here. Monday all-party delegation was. All-party delegation is an eyewash. All-party delegation is going to the same person who has given the EC to the diversion and the project of Khalsa Banduri in the name of drinking water project. This is the eyewash. I will go for the thing so that to prove I'm not going with government money. सरकाराच्या टिकेटीन बी वचना आमी आमचे पयशांनी वतात. इतल्या खातीर वतात थंय हे खरें कितें उलयता तें पळोवपाक काय हे थंय वचून उरिल्ले आहा तें गोंय विकता काय म्हण पळोवंक ते चॅक करूंक आमी थंय वचपाचें आहा. आमकां अनकोऑपरेटीव म्हणून दाखोवपाचें ना. वी वॉन्ट टू कोऑपरेट विथ द गव्हर्मेंट. But the government seems to be not caring for Goa. मुख्यमंत्री म्हणटा की आपल्याक आवय परत चड म्हणून म्हादय. आज मुख्यमंत्री कित्याक गेला हांगा आतां चॅक करूंक गेले जाल्यार आमकां कळटा की मुख्यमंत्री कर्नाटकान आहा. आमचे गैर आहा कर्नाटकाचेर आनी मुख्यमंत्री कर्नाटकाचेर राजधानीन आहा. कितें उलोवपाचें कितें करपाचें सांग तूं आतां म्हाका. देवा कडेन मागचें पडलें की बाबा हे मुख्यमंत्र्याक कितें मातशी मोत दिवची म्हणून एक बरी बुद्धी दिवची म्हणून की आपल्या आवयचे परत कितें चड आहा पळय ताजे खातीर ताणें कितें तरी खरें करचें म्हणून. नॉट एन आयवॉश. ही शूड हॅव हॅड द ऑल पार्टी मिटींग विथ द प्रायम मिनिस्टर, नॉट विथ द सेम मिनिस्टर हू हॅज डन द इनजस्टिस ऑन गोवा. अँड इफ यू आर सो इन्फ्लुएन्शियल ते फोन हिम एंड चेंज द ऑर्डर. कीप इट इन अबेयन्स. वाय इज ही नॉट डुईंग दॅट. ना जाल्यार अबेयन्स म्हणटा इज बिकम द रूल मरे. नाव शी मरिना केली अबेयन्स आणि कितें केलें अबेयन्स. अबेयन्स सगळें अबेयन्सूनच आहा. दिस इज पॉलिसी पॅरालिसीस इन गोवा. हे थंय कित्याक करूंक शकना तो फोनाचेर. वी वॉन्ट 100%. वी आर गोइंग टू द कोर्ट. वी हॅव सेड वी आर गोइंग टू द कोर्ट. Negotiable. Very clear. In the second is chief cannot get an appointment with the prime minister, should resign. Very clear. Third, I would request all the political parties not to go on all party delegation to meet Zavadekar because he is the fellow who issued a letter. CM should resign with Prime Minister along with, then he can call all his Zavadekar बाकीचे कोण आसा not to make fun of Goa. हार्डली फोटो काढला आणि सांगलो की अनेक आम्ही केल्या ट्राय मारली. काय ट्राय ना. कसली ट्राय. तुमचोच सरकार थंय हांगाच सरकार तुमचोच. कसली ट्राय न्ही. लेट देम बी क्लियर ऑन दिस. फकाणां करपाची पुरो आली. आता एक हांव तुमकां लेटर दाखयता. बेस्ड ऑन दिस लेटर द EC was given. Prakash Zavadekar environment clearance cites a letter from the Karnataka New Nari Nigam Limited of 26 April 2019. हे ते लेटर. हे लेटर कितें म्हणटा की आमी डायव्हर्जन करता उदकाचें डायरेक्ट म्हणटा पळय. इन्वॉल्व्स द वेस्ट फ्लोईंग स्ट्रीम नालाज डायव्हर्जन इन म्हादय बेसिन टू वॉटर डेफिसिट मलप्रभा बेसिन. हातून म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीचे रिफरन्स ना. इन अदर वर्ड्स there is a misrepresentation. There is a misrepresentation being done by Karnataka government. If the chief minister is not aware of this, I am giving this to him. Even the EC, I only had given to him. So that means they had already applied. They had applied and Goa government is in the dark, or Goa government has already sold Madai. हो आता बाबू आयला ताका दाखयता पयलीं ताणें आयकला जाल्यार पळोवया पयलीं. बाबू पळय हे लेटराचेर गोंय ताणें विकपाक काडलें. तू तरी आयलो बाकी ते कोण येना. काँग्रेस वाले पळय आहा काँग्रेस तरी आयलो. व्हेरी गुड.
प्रवीण आलो सगळ्या काँग्रेसमॅन हे मुख्यमंत्र्याक धाड पयले ताका कांय खबर ना तो म्हणटा ओके हांगा हे त्या लोकांनी दोळ्याक उदक लावून भोंवता आनी ते घेवन काय जायना प्रायम मिनिस्टर तुम्ही फुटले तेन्ना कोणा मनाक गेले जावडेकराक तुम्ही फुटले तांचे मनाक तांच्याच मनात वार सांग एनओसी कोणी दिली जावडेकरांनी दिली अरे पार्टी डेलिगेशन टू जावडेकर पकडा प्रायम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट सीएमचो जायना सीएमाक रेजोल्यूशन दिवनी ज्या मनशाक जमता ताणें घेवनी हायकोर्टान ऑर्डर जाल्यार सुप्रीम कोर्टान बरें पडटलें कर्नाटकाचें डेलिगेशन एक मिनिट कर्नाटकाचें डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळें आमी कितें सेकंड ग्रेड आमी वचून सकयल मेळपाक जाल्यार सीएम मेळटलोच न्ही चार तारखेक हात घाल्ल्या मनशा तुम्ही डेलिगेशन मागीर पळोवपाचें कांय ना रोखडें सुरवात पार्टी डेलिगेशन जाल्यार प्रायम मिनिस्टर नाल्यार म्हाका दिसता ताणें वचपाचें नाल्यार रिजायन बाबू 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 म्हाकाय जाणूंक जाय तुम्ही कितें बाबू तुम्ही कितें इलेक्शन करू शकता कितें 15 विधानसभेचे बीजेपी तुम्ही घेवपाक जाय ऑन आवर बिहाफ अवेअरनेस प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाच्या माध्यमांतल्यान डेप्युटी सीएम ऑफ गोवा बाबू कोळेकर तांकां गव्हर्मेंटाक आमी हे मेमोरंडम दिता जातून आमी म्हटलेले आसा की गोवा गव्हर्मेंटान वॉटर पॉलिसी करची नंबर 1 गोवा गव्हर्मेंटान म्हादयचो मास्टर प्लॅन करचो नंबर 2 आणि गोवा गव्हर्मेंटान केंद्र सरकारा कडेन उलोवन इमिजिएटली जे ईसी क्लियरन्स दिल्ले आसा ते रिवोक करचे आणि जर रिवोक करपाची कापस्ताद आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना जाल्यार इमिजिएटली मुख्यमंत्र्यान आणि सगळ्या मिनिस्टरान ह्या कॅबिनेटांतल्यान रिजायन करचे अशें मेमोरंडम आमची मदय आमकां जाय आमची मदय आमकां जाय फटयले रे फटयले बाबू आमकां जाय आमची मदय आमकां जाय बाबा ऐकून ऐक डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टर जावडेकर नाही हे क्लियर कन्वे कर आणि थंय वचून फक्त कितें जातलें सर जाणा देखेंगे म्हणटा आनी परते येतले सर हे म्हादय आसा मायनिंगाचेर फटयला प्रायम मिनिस्टर गरज पडल्यार प्रायम मिनिस्टर मेळटले गरज नाही खासदार विनय तेंडुलकर म्हणटा खासदार विनय तेंडुलकर म्हणटा आमची मदत आमकां जाय रोड ब्लॉक केली आणि ते मेमोरंडम घेवपाक सोदपा लागले तेजे खातीर हांवें घेवपाक म्हाका सीएमा कडेन उलोवन हांगा हांव येल्लो आसा आनी सीएमानी क्लियर म्हाका सांगलां आनी ऑलरेडी सीएमानी अपॉइंटमेंट घेतला जे युनियन मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरजी कित्याक त्यांनी ईसी खातीर ईसी दिवची म्हणून एनओसी त्यांनी दिल्ली आसा त्यांनी मिनिस्टर दिल्ली आसा ताका लागून त्याचो पयलीं अपॉइंटमेंट घेतलो आसा कित्याक ती विड्रॉ करा म्हणून आनी जर तांकां जर जावडेकराक मेळोन जर प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां मेळपाक पडलें जाल्यार सुद्दां सीएमान ताका सुद्दां मेळटलें आतां सुद्दां हांव सीएमा कडेन तेच उलोवन येयल्लें आसा सीएमान आतां तेच म्हाका सांगलां की जावडेकरा कडेन आमी पयलीं मेळटात कित्याक जे ईसी खातीर एनओसी जे दिल्ली आसा ती जावडेकर जे मिनिस्टर आसात तेंची मिनिस्ट्रीन दिल्ली आसा त्यांनी दिल्ली आसा
ती विड्रॉ करची म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट पहिली करतले आणि गरज पडली जाल्यार प्रायम मिनिस्टर सुद्दां मेळटले हे आम्हाला क्लियर सांगले आसा. गुड, व्हेरी गुड, थँक्यू फॉर कमिंग. बेसिकली आज आम्ही स्वाभिमानी गोंयकार जे आहा ते आमचे बरोबर आसा. जे फिक्सिंग करतात ते आमचे बरोबर रोड क्लियर केला. रोड किती वर्ष किती मिनिट स्टॉप करून ठेवलं? साधारण 1 वर्ष. एक वर ट्रॅफिक जॅम करून दवरलेले आता रिलीज केला. म्हादेव बचाव. कालही बेस्टच जाम झाला. काल बेस्टच जाम झाला. गडबड लेफ्ट लेफ्ट बेजार हे मनशाक करपाक कित्याक दाखयला मुख्यमंत्र्याचेर इन्फ्लुअन्स आहा ताणें फोनान ताका एक्सप्लेन करप आनी तें रिवोक करप. पूण फुडें गोंयांक परतें हें जावचें न्ही म्हणून प्रायम मिनिस्टरा म्हऱ्यान वचप खूब गरजेचें आसा. प्रायम मिनिस्टरा म्हऱ्यान मुख्यमंत्री कित्याक पावना, कित्याक आमकां व्हरून सोदना, हो म्हाका प्रश्नाचें उत्तर म्हजे कडेन ना. हें ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हणजे ती आयडिया दिगंबर कामतीची आशिल्ली. दिगंबर कामतीची आयडिया खंय गेली, कितें जाली तिचें, मदींच खंय तिरकली काय? Digambar Kamath has still said that one day assembly session should be called. See, one day assembly session. Now today, Digambar Kamath, everything they are listening. Yesterday I had to agitate for that high security number plate. Today Congress has claimed credit. No, we had written a letter. If you write letters and if so much is done, it means Congress is more influential than anybody with the present government. Even more influential than our friend, the original congressman who had just come here. Babu Kavlekar. So many of the Congress people who were here were happy. They said actually finally a congressman came to save the day for Goa. Anyway, jokes apart, आमचे स्टँड क्लियर आहा, which is non-negotiable. डायव्हर्जनाचे विरुद्ध आम्ही लढो सुरवात केल्लो आहा. ही सुरवात हो एक ट्रेलर आनी लोकांक दोगीने त्रास बी जाला ताका आमी माफी मागतात. आमी दोग जाण निवडून आयिल्ले लोक हांगा आमकां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आहा म्हणून देर इज नो गेन विदाउट पेन. मातशी पेन सोंसची पडटलीच. गोंय जर आमी फुडारा खातीर गोंयकार तरणाटे पिळगे खातीर लागतले. Deputy CM at least came here. They found it so difficult to find one among the 27 that are there in the ruling party.
They took how much? They took more than an hour to come here. And they were trying to let it in the hands of some non-Goan bureaucrats. Today, it is unfortunate that Goa is sought to be saved by non-Goans. The entire team which is defending the Madai in the Supreme Court, there is not a single Goan there. The victorious team is out. Some new people are here. These guys like the SP Dalla. What does the SP know about Goa? He's come here, this road, that road. The road bit Kalani. This is a question of our ethnic identity. If this Madai goes, Goa goes. And we are not going to allow it to go. पण हांव तांचे बरोबर वचना. अरे पळय हांव प्रायम मिनिस्टराक जर पळयत आशिल्लो म्हाका तो काडना. सीएम खंय म्हजे कडेन उलोवपाक मेळटा तो. सीएम कोणाक मेळटा? सीएम दिगंबर कामतीक चड मेळटलो. ताणें सांगल्यार तो आयकत. सांगल्यार आयकत war. You know, in America there is some Fifth Amendment. When they allow you to take arms, you are there. बीच कडे बघ ट्रॅफिक. अरे बीच कडे बघ ना ट्रॅफिक. बीच कडे बघ. यंग यूथ ऑर्गनायझेशन त्यांच्या देव बरें करूंक हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो म्हणून की लोकांचे दोळे उगडले. लोकांक खबर नासली म्हादय म्हणटा कितें पळय ते. सो तांकां परत धन्यवाद म्हणटा आनी अशीच तांकां शक्ती दिवनी म्हणटा कितें आमचें गोंय वाटोवपाक आनी फुडें फुडें सोरोनी अशी हांव मागता तांकां आनी धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. एक मिनिट रोहन बाब मातसो लागीं आसा न्ही. सगळ्या माध्यमांतल्यान पयलीं म्हटल्यार सगळ्या गोंयकारांक जांकां त्रास जालो ट्रॅफिक जॅमाक लागून त्यांची सगळ्यांची माफी मागता. आनी काही लोक काही इन्स्टिट्यूशन्स हांगा आयिल्ले आसा तांचे नांव मुद्दम घेता कारण गोंयकारांक कळूंक जाय की म्हादईक लागून तळमळ जी आसा ती कोणाक आसा. बाब प्रज्वल सकरदंडे बाब हांगा आयिल्ले आसा तांचे आभार मानता की तांच्यांनी वेळ काडलो आनी म्हादईक लागून ते हांगा आयिल्ले आसा. बाब राजन घाटे आमी गोंयकार हांचे आभार मानता. गोवा फॉरवर्ड पार्टी लेड बाय बाब विजय सरदेसाय हांचे आभार मानता कारण तांच्यांनी आज तुम्ही आता वर परवरी ट्रॅफिक जाम करचो पडलो म्हादय विशयाचेर. वॉट यू से ऑन गव्हर्नमेंट कितें See, the central government has given clearance, environmental clearance. The central environment ministry has given environmental clearance to Karnataka government, which is completely wrong because this is going to affect the lifeline of Goa. Madai is the lifeline of Goa, and we are going to lose our lifeline. So we strongly protest against the diversion of the water of the Madai to Karnataka. Karnataka is drinking the water of all the states. Now they are targeting Goa. They want Madai to be diverted. The central government, we strongly object to what central government has done by giving the environmental clearance because it is spelling doom and disaster for Goa. And this should be immediately revoked. प्रज्वल बाब तुका दिसना की सीएमाक खबर आसा कधी हे मॅटर? Yeah, of course he knows. ना तशें न्ही जे जावचे पयलीं जेन्ना रिवो करचे पयलीं परमिशन दिवचे पयलीं सीएमाक खबर आसलें कशें दिसता तुका? No, there was the Goa government. There is one Durgadas Kamath has that thing, okay, wherein the Goa government was aware, okay. So as Madai Bachao Abhiyan, we had gone to the court, and that time Karnataka government had not given, central government had not given environmental clearance. But suddenly, considering that the political equations of Karnataka are higher,
they give 27 MPs and we give only 2 MPs. So politically we are negligible. So that is why the central government has succumbed to the pressures of the Karnataka government and given this environment clearance, which is going to spell doom. But we are not going to keep quiet. The whole of Goa will agitate, and we will, till the diversion is stopped, we'll continue our agitation. Here you have politicians, NGOs. It's not a political movement. It is a movement to save our mother river, Madai. आणि हे सगळं बरयल्लें आसा की म्हादई गोंयाक लागून कितली इम्पॉर्टंट आसा आनी तातूंत आमी कांय डिमांड्स रेज केल्या आनी डिमांड्स रेज करता आसतना सुद्दां आमी कांय कन्सर्न रेज केले. कन्सर्न म्हटल्यार कितें तर 2000 पासून वॉटर पॉलिसीची पेंडिंग आसा ती अजून पर्यंत 19 वर्सांनी जाल्ली कित्याक ना. म्हादई मास्टर प्लॅन आतां पर्यंत जाल्लो कित्याक ना. आनी त्याच बरोबर म्हादईक लागून जो फॉलोअप करपाचो आशिल्लो ज्या पद्दतीचो फॉलोअप प्रल्हाद जोशीन केंद्र सरकारा कडेन केलो तो फॉलोअप करपाक आमच्या गोंयचे सरकार, आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचे तिनूय खासदार कित्याक फेल जाले हो प्रश्न आमी ह्या निवेदनांतल्यान गोंय सरकाराक विचारलेलो आसा. आनी आमी ह्या गोंय सरकारा कडेन डिमांड केल्लो आसा की बेगिनात बेगीन गोंयची वॉटर पॉलिसी कन्सिडरिंग वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ गोवा, आमकां कितले पोर्टेबल वॉटर लागता, आमकां म्हादई कितले उदक लागता, आमच्या सैमाक कितले उदक लागता, हे सगळ्या पद्दतीचे व्यवस्थीत स्टडी करून एक वॉटर पॉलिसी करची पडटली. दुसरी म्हटल्यार म्हादई वाचोवपाक लागून म्हादईचो मास्टर प्लॅन गोवा गव्हर्मेंटाक करचो पडटलो. हे डिमांड्स आमी घेतलेले आसा. आनी तिसरो आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिमांड म्हटल्यार जे इसी क्लियरन्स केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक दिल्ला कळसा बंदरो प्रोजेक्टाक ते इमिजिएटली रिवोक करचे, कारण ती फक्त एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर आसा. आनी जर हे सरकार फेल जाता, हो मुख्यमंत्री फेल जाता जाल्यार ह्या सरकारान आनी ह्या मुख्यमंत्र्यान ह्या कॅबिनेटांतल्यान रिजायन करपाचो डिमांड प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा करता. हांव सगळ्या गोंयकारांचे आभार मानता आनी बाब प्रज्वल सकरदांडे